वळे चौपाटी काणकोणच्या कर्नाटका शिमे वयलो हो समुद्र किनारो जावन आसा अतुल लक्ष्मण रायकर हाजी ही जमीन बरीचशी जागा त्यांच्या हांगा आसली माड हे फाटल्यान आसले बरीचशी मुखार म्हणल्यार त्यांची जमीन आसली पूण आज गेल्या अनेक वर्सांच्या वादळी वाऱ्या खातीर ही जागा इली इली करून वसत आसा आज तेजे जवळ जवळ गेल्या 2-3 वर्सांक एक 7-8 माड पडले सुरीरुखाचे रूख पडले अनेक झाड तांची वयता बागायतांची काबार जाला अशा वेळार तांणी स्थानीक सरकारा कडेन मागणी केल्ली की सरकारान हांगा संरक्षण भिंत घालची म्हूण आयज मेरेन ताजी कांय जालें ना सरकारान पंचायती कडेन दिसता फंड दिला अशी कांय जाणांची म्हणणी आहा सरकारान आनी संबंदीत पंचायतीन किंवा संबंदीत डिपार्टमेंटान बेगोबेग जर तर ही संरक्षण भिंत केला जाल्यार भविष्यकाळांत ही तांची जागा ही समुद्रान वयतली समुद्र खंय तरी गिळटलो गोमंतक टीव्ही खातीर हांव सोयरूको मारता।